हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशे आहे तुमी सगळी? हांव बरें. वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो आयज कितें आमगेलें एक्चुली आयज आमगे ती बाबाय बद्दया पयलू सगळें क्लीन केलो न्हू. सो ते पोती हिंगान फाटल्यान मारलोलें. सो ते न्हू अशें करून डंपींग प्लेस आसता. सो ते ऑन थिंग उडोवपा जाय. सो आयज हांवें ती लायक तो स्लॉट बूक केलोलो देनप्रांची. सो हांवें म्हळें आतां त्यो पोटल्यो ऑलरेडी केलो हांवें न्हू. सो आतां हांव काडटा आनी सायडीन उडयता आनी आयज वोसोन येवया म्हळें. सो हांव चोयता तेका तो थिंग काडूं मेळटा तो काडटा कित्याक म्हाका वचूंक मेळना कित्याक भुरग्यां व्हरोंक मेळना थिंगा. सो माम वयतलो बेजिकली. ओके, सो हांव मातशें आतां तें काडटा सगलें. सो आय विल सी यू ऑल लेटर. थोडें मातशें काडूं मेळटा जाल्यार चोयता विडियो. ओके, थिंगा आतां काडटा तेन्ना. ओके, सो हिंग मारलोली भायर मातशें काण घेता. सो त्यो मातश्यो न्हू फुटोन हें जालें फुटलें. ताका आतां दुसरी सेम ब्लू पोती घातली. फुटोन हें जालें चड दिसून न्हू त्यो थिंगा ताका लागून. हेचे जालें. कोण येयला तोय उठोलो. तो न्हिदलो आहलोलोच उठोलो ते दोगांयचे. जालें आतां एक्चुली ते इवनींग आहा न्हू 2:30. सो तेका सांगलें 2 o'clock बी भायर. कित्याक आमी केन्ना गेलनाय फर्स्ट टायम वयताय थिंगा. सो हांवें म्हळें बेगीन वच कित्याक तुका रूट बी खबर ना. लायक कितें आसता ट्रॅफीक आसता आनी रस्तोय नॉकनो मिस बी जाता न्हू. तेका लागून बेगीन वच चोया मागीर. ओके, सो आय विल सी यू ऑल लेटर. न्हू हेचो त्यो पोटल्यो पॅक करून दवरले ते हें घातलें तो गाडी फाटल्या आनी तेजे घालून थंय. थंयच सकयल येयलें मातशें चपयेसन च्या पिता न्हू. तेंका च्या गायली तेकाय लायली फ्रेंड्सान. आनी तो हेटा होच हेटा बॉक्स मातशें हें जालां. दुसरी घालूं जाय बॉक्स ओडून पिड्यार केलें. तो पिठो मातशें तेंगा तेगे गाडी बेश्टें चॅक करपाक गेलो. तो कितें फॉल्ट बी आहा जाल्यार. सो तें सारको करपाक तेगे एमओटी बी आहा न्हू ती करपाय न्हू. सो तो बेश्टें चॅक करूंक गेला. सो तेका सांगलोलो मातसो विडियो काड मातसो या काड जाल्यार हांव मागीर वॉयस ओवर घालून घालतलें. ओके, चंय तेगे ती गाडी आहलोली गॅरेजीन थिंग वयर काडली. सो सगळें ते चॅक बी कोत्तालो. मातशें काडलें तेणें विडियो तेजो वयर गाडी आहलो तेजी काडली. चंय पिटरान त्यो हेवी ड्युटी पोती हाडल्यो. तो म्हणलो तितून जावपा ना हितून घालया म्हणून. सो ते आमी घातालीं. मागीर पिटर मागीर म्हणूं लागलो आनी थोड्यो तरी सगल्यो घालया म्हणूं लागलोल्यो. सो हांव त्यो पोती हाडूं वयतालें. सो हांव तेका चोयंक सांगतालें आरे ती पोती धाकट्यो हाय कितको जाता रे ती व्हडल्यो हाय ते चड मोट्यो घालून वचना न्हू भितर. तो म्हणलो रा आपूण तुका दाखयता घाल. आपणा कळटाय म्हणून लागलो तळशी दवर म्हणून लागलो. सो मागीर तेणें तशें करून तें दोन सायडींतल्यान प्रेस करून घायली मागीर.
गाडयेन घातालो रेडी करतालो मागीर दाखयता तुमकां हेल्मेट म्हणून लागलो तो कामाचो येयलो न्हू कारण न्हिदोंकू ना आपूण मातशें करून न्हिदोत हें मागीर उठूय सो म्हणल्यार तो गाडयेन घालून आपणाक रेडी करून हांव मातशें हेल्प कोत्ता तेका ओके सो मागीर मेळटा तुमकां सो हेंचो घायली गाडी तो घाता जायना रे ती गो हाडली सायडीन घाता मागीर काड म्हणलो आसता या तो काडटा जालें नाजाल्यार मेळपा काड जालें घालता ओके कित्याक हांव म्हाकाय वचों मेळना नाल्यार हांव शूट कोत्ता आसलो कित्याक बाबा भुरग्यां आलां ना बाबा काय व्हरों मेळना ती तेका लागून ओके सो कासार जालीं चड हांवें चड मागीर मेळता वाटेर आहा उडोवन येयलो मातशें वगूच जाल्लो दिसता म्हाका कित्याक सो थिंक एक्चुली 15 मिनट्स पयलो अरायव जावपाचें सो जाल्लें दिसता म्हाका उडयलें ताणें सो आतां मातसो इंडियन शॉपाचेर गेलो तो आनी आमचे येयली बी आनी तो म्हणून लागलो कितें कोरया सांजचें सो म्हाका प्रॉन्स जाल्लोली सो हांव तुमकां रेसिपी दाखयतलें बेश्टें फ्राय करून खावपा ते स्नॅक्स टायप्स हे ओके यू कॅन कॉल इट एज बटरफ्लाय प्रॉन्स ओके सो तेज प्रोसिजर चोया तुमी कितें कोन्न ओके हांव दाखयता तुमकां सो हिंगा चोय प्रॉन्स घेयलें 15 to 20 अशी आनी ती वॉश केलें बरी आनी आतां ती हांव ती कट करपा दाखयता तुमकां कितें कट करपा ती सो हांव कितें कट करतलें हें बोडू मिन्स तेजें हेड उडोवपाचें बोडू आनी हिंग न्हू हाटला एक टेल आसत न्हय हेचो बोन एश तेंचो आख्खी न्हू आं होच उडोवपाचो हिंग आहा तो हो पळय होच उडोवपाचो ओके सो ताचो कट कर हें दवरपाचें आनी हें हिंगसो हाफ धुतो हारी हें चेल काडटलें हिंगाचें ओके काडपाचें आतां आनी एक कोन्न दाखयता तुमकां ओके ही दवरपाची आं शेपडी खाली हेचो एक वयर एक बोन आसता तेंचें काडपाचें आतां ती हांव कट कोन्न तेंकां थिंग मुखार हें आसत न्हू तेजें ब्लॅक हें आसत न्हू तें काडपाचें सो कितें काडटा अशें तुमकां काडपाचें मागीर घेवचो अशें करून ओके हें ब्लॅक आसत न्हू तें काडलां ओके तशें करून सगळीं हांव क्लीन करून घेता ती चोच एक सुंगट केलें आतां आनी अशें करून तेंकां दाखयता तशें करून तें सुरीन अशें करून कट घालपाचें आनी तें अशें करून फ्लॅट अशें करपा आख्खें कातरपा न्हू ओके लायक अशें इतलें अशें करून कातरून म्हणटरी मातशें हें करपाचें सो जालें सो सगळीं हांव ती अशें करून कातरून घेता ओके आनी मागीर तुमकां फुडलो प्रोसिजर कितें तो दाखयता सो हिंगा हेचो प्रॉन्स घेयलें आनी तितून हेचो हाफ टीस्पूनशें सॉल्ट एड कोता आनी हाफ टीस्पून हांव गार्लीक पावडर एड कोता मातसो हो घेयला तो गार्लीक पावडर हूंय मेळटा हल्दी टेस्को हूंय मेळटा तो आनी हाफ टीस्पून हांवें चिली पावडर घेयला आनी तें बरें मिक्स केलां हांवें आनी आनी आतां हेचो तो हाफ लेमन हांवें स्क्वीज करून घायला तो आनी आतां तो बरो परतून मिक्स करून दवरतलें
आनी ते 30 मिनट्सचे अशें करून मॅरिनेट करपा दवरपाचें आतां. ओके, सो ते मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आमी आतां हें रेडी करया. सो हिंगेच हाफ कपशे ब्रेड क्रम घेयला. ओके, मागीर जाय जाल्यार तुमच्यान एड करूं जाता. ओके, बट ते मागीर चड घाल जा वेस्ट जाता न्हू, तेका लागून आतां हाफ कप घेयला. सो आनी एक कंटेनर घेयलाय. हांव मातशें अशें करून घेता कित्याक तें न्हू अशें करून पीठ अशें करून घातलें बरो जाता, तेका लागून पोडना सायडीक. ओके, सो हितूकूय आतां हाफ कपशे मैदा एड करतलें. ओके, सो हिंगा हांवें आनी हें घेयला व्हडलो बॉल आनी हांव तितू हेचो मैदा घाता. हाफ कपू घेयला. तितू हाफ टीस्पून हेचो ब्लॅक पेपर घात. तितू हाफ टीस्पून हेचो रेड चिली पावडर घेयला. आनी इल्लेशें हेचो सॉल्ट घेयलें, तें तितून घातलें. आतां तें बरें मिक्स करया. तुमकां आनी जाय जाल्यार मागीर सेम क्वॉन्टिटी केल्यार जाता. ओके, तें मागीर बेश्टो वेस्ट जाता न्हू, तेका लागून हांवें म्हळ्यार हाफ कप घेतलो दोनूय हेच, तेका लागून. ओके, एक तास जाय पडटा आमकां तें फोडटा आनी तें बरें बीट करून घेया आमी. ओके, सो आतां तिनूय रेडी आहा आमगेले. आमगे हेचो क्रम आनी मैदा मिक्सचर आनी एग. ओके, आतां स्टार्ट करूया. सो हेचो ती प्रॉन्स मॅरिनेट करून दवरली ती. सो आतां तें एक घेवपाचें अशें करून पयलें मैदा डीप करपाचें. ओके, अशें करून आनी मागीर एक हांव डीप करपाचें. आनी मागीर ब्रेड क्रम सायडीक प्लेटी हें करून दवरपाचें. सो हांव ती सगळी कोण घेता. ओके, रेडी आहाय. सो हांव ती सगळी फ्राय करपा ना, थोडी कोतोलें कित्याक अर्दी हांव ती फ्रोजन करून दवरतलें. सो केन्ना जाय दोना तशें फ्राय करूं जाता. ओके, सो लेट्स फ्राय लायक 5 अशें फ्राय कोत्ता तेका बाबा लो डिपान दवरता. मागीर मुगे तेल तापोवन दवरलो हांवें, तें बरें तापलां सारकें. इल्लें कांदो चोवया पयलीं कोटो तुमकां. सो हेचो बरें तापोल तें. आतां हांव तितू ती प्रॉन्स घातलें आनी हांव ती फ्राय करतलें. सो हितून जाली ती. आतां हांव ती काडटा. ओके, प्लेटीन घालता. सो हेचो रेडी आहाय ती. हांव हात टेस्ट कोत्ता आनी सांगता तुमकां. ओके, हाफ हांवें घायलो आहाय आनी फ्राय करपा. सो सांगता. ओके, टेस्ट करून केस लागताय ते. गरम आहाय मातशी. बरें जालें, ज्युसी आनी बरी टँगी अशी लायक मातशें तीक मातशी गोड अशें करून जालें. सो तुम कोण चोय ती ट्राय कोराय. केन्ना पार्टीज बी आहाय तेन्ना तुम व्हरती फ्रोजन करून दवरूं जाता. पार्टी आहा तेन्ना मातशें भायर लायक 10 मिनट्स बिफोर भायर काडाय आनी मागीर तितू फ्राय केल्यार जालें. गरम गरम खावपाचें बरें लागता ती. ओके, सो ट्राय इट. ओके, सो तुमच्या ती प्रॉन्सा रेसिपी केली ती तुमच्यान तितू सॉसीस घेवपा जाता. कॅचअप, सेजवान सॉस. ओके, सो भुरग्यांक कॅचअप लायक जातोलें. सो दे वील लव इट. ओके, आनी हांव मुगे हो विडियो हिंगा एंड कोत्ता. तुम तरी मुगे आयची रेसिपी आनी मॉर्निंगचो ब्लॉग तरी लायक जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी ही रेसिपी ट्राय कोराय आनी म्हाका कमेंट बॉक्सां सांगाय केस जालें. ओके, टील देन टेक केअर अँड सी ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग अँड बाय बाय. गुड नायट.